पर्यटनाचो सीझन चालू आसा आनी दर्यादेगेर अस्थायी शॅक्सां खातीर सुमार 1400 अर्ज पर्यटन खात्या कडेन आयल्यात। पूण ह्या अर्जांची छाननी करून शॅकां वांटून घालप हो विशय पर्यटन खात्या मुखार धर्म संकट जावन रावला। शॅक वांटपाचे विशय अजूनय उच्च न्यायालयांत प्रलंबीत आसा आनी न्यायालयाच्या आदेशाचेर शॅक वांटपाचे भवितव्य थारतले। ऑक्टोबराची 30 तारीख हे शॅका खातीर अर्ज करपाची निमणी तारीख आसली। 1400 मदल्या फक्त 359 जाणांकूच शॅक घालपाची लॉटरी लागतली। पूण नवे शॅक धोरणानुसार शॅक वांटपाक आतां 3 प्रकाराच्यो अणभवाची मर्यादा घाल्या। तातूंत 1/4 वांटो जे कोण नवीन आसात जांकां ह्या वेवसायाचो कसलोच अणभव ना त्या वेवसायिकांक दिल्यात। देखून अणभवी शॅक चलोवप्यांनी हाका विरोध केला आनी हो वांटो चड आसा म्हणून ते न्यायालयांत गेल्यात। बुधवारा उच्च न्यायालयांत हाचेर सुनावणी जावपाची आसा। सुनावणीचो जो कितें निवाडो उच्च न्यायालय दिता तो अंमलांत हाडले उपरांतूच नोव्हेंबराच्या 3 वेर शॅकांचे वांटप जातलें अशें पर्यटन खात्यांतल्या सुत्रांनी गोमंतक टीव्हीक सांगलें। ऑक्टोबरा सावन पर्यटन सीझन म्हणटा तो ऑफिशियली सुरू जाल्लो आसा। आयज ऑक्टोबर सोंपलो, अजुनूय शॅक्स म्हणटा ते टेम्पररी शॅक्स अजुनूय दर्यादेगेर आमकां दिश्टी पडनात। 30 तारीख आसली शॅक्सांक अर्ज भरपाची, ती काल सोंपली। 1400 अर्ज भरल्यात आनी भितरले 359 शॅक्सच फक्त अलॉट जातले। आतां हे अलॉटमेंट करपा खातीर एक व्हडलें धर्मसंकट उबें रावला। ते ट्युरिजम मुखार म्हटल्यार ते एक्सपिरियन्स कॅटेगरी 3 कॅटेगरीन डिवायड केल्यात। आतां एज पर न्यू शॅक पॉलिसी 80% जे शॅक्स आसात ते फक्त जे 5 वर्सां वयर एक्सपिरियन्स आसात तांकां रिजर्व केल्यात। बाकीचे 10% 1 to 4 इयर्स जे कोण आसात जे शॅक्स चलयतात तांकां अलॉट केल्यात आनी 10% जो कोण फ्रेशर्स आसात तांकां कसलोच एक्सपिरियन्स ना शॅक्स चलोवपाचो तांकां रिजर्व केला। पूण हांगा खंय तरी आडमेळी येताच। हो विशय पयलीं कोर्टान गेल्लो आनी अशेंच टुरिजम डिपार्टमेंटान आमी जे आतां कॅटेगरीज तुमकां सांगल्या ह्यो सांगलेले आनी हे कॅटेगरी वायज आमी डिस्ट्रिब्युशन करतले म्हणून अशें हायकोर्टान सांगलेलें। पूण कांय जाणांक कांय शॅक धनी आसात, एक्सपिरियन्स शॅक धनी, तांकां हो कॅटेगरी वायज डिस्ट्रिब्युशन आवडोंक ना। ते म्हणजे जो 10% तुमी फ्रेशर्सांक दिलात तो 1/4 आनी हो वांटो खूब व्हडलो आहा, तो 1/4 काडचो म्हणून ते हायकोर्टान गेल्यात आनी फाल्यां हाचेर सुनावणी जावपाची आसा। हो 1/4 जी कॅटेगरी दवरला, जो कोटा दवरला फ्रेशर्सां खातीर तो दवरचो काय ना तेजेर आनी ह्या डिसिजनाक लागून ह्या कोर्टाच्या आदेशाक लागून फाल्यां आदेश कितें येत, बरो येत काय कितें कसो येत, ह्याका लागून शॅक्साचें वांटप काय आडोन उरला आनी फाल्यां कोर्टाच्या डिसिजनाचेर फुडलो कोर्स कितें आसा शॅक्स वांटपाचेर तो डिसायड जातलो आनी 3 नोव्हेंबराक शॅक्सांचें वांटप जातलें आनी 3 नोव्हेंबराक फुडलो कसो कितें बोवाळ जातलो हेजे फुडले अपडेट्स आमी तुमकां घेवन येतले। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।